सगळ्यांके नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसारजोवचे यशस्वीनी कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. आयचे आमगेल कार्यक्रम सोयरी हन्नी मस्त टॅलेंटेड आणि डेडिकेटेड डान्सर. हांगे नाव विदुशी स्मिता प्रकाश नायक. स्मिताका हांव तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत कर. थँक्यू. विदुशी स्मिता प्रकाश नायक हांनी श्री मारिकांबा नृत्य कला केंद्र संस्थेचे आर्टिस्टिक डिरेक्टर, भरतनाट्यम कोरियोग्राफर आणि परफॉर्मर, मिसेस इंडिया कर्नाटका बँगलोर 2022चे रनर अप. हांनी कर्नाटका प्रेस काउन्सिलाचे मेंबर आणि कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ नॅशनल प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमॅन. आत हांनी शास्त्रीय रंगमंचे विशयारी रिसर्च इंटर्नशिप करता सच. भरतनाट्यम प्री विद्वत एग्जामंतू हांनी सेकंड रँक आयले आसा. कथकंतू डिप्लोमा कोर्नू कुचिपुडी 12 वर्स तुकुनू शिकता आसाची. हांनी मस्त कडे परफॉर्मन्स सोलो आणि ग्रुप परफॉर्मन्स दिल्लेले आसा. तशीची मैसूर दसरा, कदंबोत्सव, ಶರಾವತಿ ಉತ್ಸವ, ಹಳಿಯಲ್ ಹಬ್ಬ, ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, तशीची वर्ल्ड फेमस डान्स फेस्टिवल, वर्ल्ड सृष्टी डान्स फेस्टिवल अंतू हांनी भागी जावन आशिल्ले असं. हांकां मस्तपुरात स्टेट आणि तालूक लेवल अवॉर्ड्स मेळ्ळा. हांकां सुपर मॉम टायटल अवॉर्ड वरें मेळ्ळेलें आसा. TV शोज ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ, सुवर्ण सुपरस्टार गेम शो आणि भोंबाट भोजनांतू हांनी गेस्ट जावन आयिल्ले आसा आनी आमी पुरो हांकां पळोवन अशें वेता ते एक TV शोज आणतो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मिताका हांव तुमकां कंग्रॅच्युलेट सांगू इश्ट पावता. हे एक बायोडेटा पळयतना म्हाका मस्त खुशी जाता. ಏನು ಪ್ಲೆಜರ್. ಹಾವ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ एक हेक्का आयिल्ले म्हाका मस्त भारी खुशी जाता. तुमगेले हांव फर्स्ट क्वेश्चन निमगूच म्हणल्यार तुमगेले गांव खंयचे आनी तुमगेले एक चायल्डहूड कशें आशिल्लें आनी तुमी भरतनाट्यम खंयचे प्रायर सूर केलें. मिगेल गांव येवन सिर्सी उत्तर कन्नड अंतू. हांव मिगेले सेकेंड स्टँडर्ड दाखून मिगेले डान्स जर्नी कसन आसा ते स्टार्ट केली. मिगेल चायल्डहूड लायक आशिल्लें, कॉमन कशी चिरडून पुरा एन्जॉय करता तेची टायप. बट म्हाका डान्स अंतू मस्त म्हळ्यार भारी इंट्रस्ट आशिल्लें. त्या देखून आनी म्हळ्यार म्हाका इन्स्पायर जावच्या कारण DD चंदन अंत एक न्हू पुरो नाद म्हणगेन येत आशिल्लें. त्या पळोवन म्हाका डान्स करता म्हण मनांत आयिल्ले नंतर हांव डान्स मिगेल जर्नी स्टार्ट केलें. सो तुमगेले गुरू कोण भरतनाट्यम? मिगेले फर्स्ट गुरू येवन जयेश्वरी नायक म्हणून, कडेरी सेकेंड उषा भक्त म्हणून, कडेरी हांव मिगेले जूनियर सीनियर प्री विद्वत आनी 2007 भितर मिगेले अरंगेट्रम विदुशी सीमा भगवत हेंगे लागी कंप्लीट कोरनु. कडेरी पोस्ट विद्वत बेळगांवचे विदुशी रेखा हेगडे लागी कंप्लीट केल्लेलो आसा. आतां प्रेझेंटली डॉक्टर मनोरमा हेंगे लागी रिसर्च कोर्साचे एक कोर्स करता आसा तेंगेल अंडर. तुम्ही ज्युनियर सिनियर आणि तशी विद्वत एग्जाम पुरा सांगले. सो हे एग्जामा ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಚಿಗತ್ಕಿ म्हळ्यार खंयचे प्रायर हे एक प्रायर हेचे कोरका एग्जाम म्हणून तशी कसने आसकी. म्हळ्यार आतां आमी कर्नाटका बोर्डात हे 4 एग्जाम्स येताची. फर्स्ट 10 years कंप्लीट जाले नंतर आमकां भरतनाट्यम ज्युनियर एग्जाम म्हणून घेवं येता. तेजे 3 वर्सां नंतर आमी सिनियर एग्जाम घेवं येता कर्नाटका बोर्डाचे. तेजे 3 वर्साक प्री विद्वत, कडेरी 1 महिना वन इयर गॅप ಅಂತ आमी पोस्ट विद्वत करियत. एज लिमिट म्हळ्यार 10 years कंप्लीट जावका एक ज्युनियर एग्जाम करचे आसल्यार ते 400 मार्क्साचे आसता ज्युनियराक. म्हळ्यार तातूंत भितर थियरी आसता, प्रॅक्टिकल आसता, म्युजीक आसता. त्या पुरो आमी चेडवांक प्रिपेर करून कडेरी आमी एग्जामाक बसयतात. म्हणजे तुमगे स्टुडंट्स वर तुम्ही वय 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 आमगेल स्टुडंट वरे. आणि हे एक एग्जाम बरोवचेक कितले वर्सां तुकून तुमी एक म्हळ्यार प्रॅक्टीस म्हळ्यार एटलिस्ट 3 years तरी जावपाची ज्युनियर. म्हळ्यार अडवू बेसिक्स आनी जाले नंतर तांकां एक 6 आयटम आसता ज्युनियराक. कडेन नेक्स्ट लेवल तशी सिनियराक 1 by 1 अशी स्टार्ट जाता वता. सो त्या पुरो आमी म्हळ्यार एक ज्युनियर एग्जाम मनशाक एटलिस्ट म्हळ्यार 3 years जावपाची. म्हळ्यार तांकां संगीत ज्ञान येवका, कडेरी एक तितली तेणी वचूंक करचें तितले तांकां स्टॅमिना वरेका येवका तशी. आणि तुम्ही भरतनाट्यम मात्र नाही, कथक आणि कुचिपुडीवर तुम्ही शिकता असाची.
हे एक दुसरे दुसरे डान्स फॉर्म शिक्का म्हणून तुमकां प्रेरण खंय तुकून आयलें? प्रेरण म्हळ्यार म्हाका कसं हांव करता आसका म्हणचे एक इंट्रस्ट, बट तातूंत भितर म्हळ्यार म्हाका क्लासिकल म्हळ्यार मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें देखून. आतां 8 टायप्स ऑफ इंडियन डान्सीस आसात क्लासिकलांत. सो म्हाका ते सिरसींत आमी आशिल्ले गांवांत म्हाका एक डिप्लोमा कोर्स करच्याक एक अवकाश मेळ्ळें. ते करून घेतली हांव. म्हळ्यार ते ड्रेसींग जावं एक विंगड नमनीचे जिके डिफरन्स आसता, जिके म्हळ्यार मस्त डिफरन्स आसता भरतनाट्यम आनी कथकाक. बट तशीची कुचिपुडी हांव फस्ट शिकिल्लें म्हगेले सीमा भगवत लागीं. आतां प्रेझेंटली हांव डॉक्टर वीणा मुर्ती विजय लागीं बेंगलोरान शिकता आसा. म्हळ्यार पांयांत एक फीट म्हळ्यार रंगोली पीठ आनी घालून घेन डान्स करतोची सिंह सोडोचे, ताका सिंह नंदिनी म्हणगे. ते प्रॅक्टीस जाता आसा आनीक वरेका तेंगे अंडर हांव शिकता आसा. तुम्ही आता मेन्शन केलं की भरतनाट्यम कुचिपुडी कथक मस्त डिफरन्स आसा म्हणून. सो तुमकां खंयचे एक डान्स फॉर्म ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯम पशी ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट म्हणून खंयचे डान्स फॉर्म तुमकां दिशिल्लें की? तशी म्हळ्यार शास्त्रीय नृत्य म्हळ्यार पुरा डिफिकल्टची. म्हळ्यार खंयच्याक जावंक जाल्यार आमकां एक अभ्यास जावपाची. म्हळ्यार आमी आतां प्रोग्राम्स म्हळ्यार 1 म्हयनो कोरून नेक्स्ट डे सोडून हें केल्यार आमकां ते स्टॅमिना येना. सो कंटिन्युअस प्रॅक्टीस आशिल्ली तेन्ना मात्र आमकां तेजेचे म्हळ्यार तेन्ना आमकां इजी जावन दिसता आनी करचेक स्टॅमिना येता तशें. तशी तुम्ही श्री मारिकांबा नृत्य कला केंद्र म्हणून तुमगेले एक संस्थे तुम्ही आरंभ केलेलं आसा. हे एक संस्थे एक आरंभ करचेक तुमकां आलोचन तशी एक प्रेरण खंय तुकून मेळ्ळें? म्हळ्यार म्हाका 2005 हांव फस्ट उत्तर कन्नडा जिल्ल्या शिरालींत स्टार्ट केलें म्हगेलें श्री मारिकांबा नृत्य कला केंद्र म्हणून. म्हळ्यार म्हाका एक सांत धरून म्हाका टिचींग भितर मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें एक, आनी कोणाक मेळना त्या टायपाचें एज्युकेशन्स आनी डान्स आतां रिसेंट जावन पुरा कडेन आसा. बट एक 10-15 years बॅक तितलें हांतूत ना आशिल्लें. त्या मोमेंटार म्हाका ते प्लेसार वचून डान्स शिकोवका पुरा जाणाक म्हणगेन एक अत्यंत आयल खातीर हांव ते डान्स स्टार्ट केली. विथ माय गुरू परमिशन अंत हांव स्टार्ट केलें. तुमगेलें हें एक फस्ट एक्सपिरियन्स की ना फुडें तुमी शिकयत आशिल्ली? ना म्हगेलें 2005 फस्ट एक्सपिरियन्स. ताई देखून हांव शिरालींत गेलें, भटकळ, कಡೆ मारुकेरी, कुंदापुರ, बेलगांव, हळियाळ, सिर्सी, यल्लापुರ इतले कडेन म्हगेले ब्रांचेस आशिल्ले होर्डिके फुडें. सो तेजे नंतर चिके गॅप जाला आनी हांव परत आतां रिस्टार्ट 7 years बॅक बेंगलूर कोरमंगला भितर एट प्रेझेंटली 3 ब्रांचेस आसा म्हगेले. तुमगेले ऑनलायन कसं एक क्लासेस की? वय म्हगेले ऑनलायन क्लास आतां हे कोविड स्टार्ट जाले नंतर ताका मस्त मन्नाणे आयले हांवें. सो तशी आतां फॉरेन स्टुडंट्स पुरा म्हगे लागीं शिकता आसाची ऑनलायन क्लासान. म्हळ्यार तेंगेले टायमींग आमगेले टायमींग चिकेची डिफरन्स जाता आसा आनी कसं म्हळ्यार शिकता आसाची. स्कॉटलँड देखून जावं अमेरिका, सौदी, सिडनी थंय देखून पुरा चेडूं शिकता आसाची. आनी कोणाक अवकाश दूर देखून जर्नी करचो जायना विंगड जिल्ले देखून वरेका म्हगे लागीं ऑनलायनान पार्ट घेता आसाची. ते एक लायक ऑनलायन तुकून मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आनी की तुमकां चड मेळ्ळें म्हूण दिसता की? चड मेळ्ळें म्हण दिसता आसा. बट खंय कडेन बेजार वरेका आसा म्हळ्यार आतां आमी प्रॅक्टिकल डान्स म्हळ्यार प्रॅक्टिकल ते एदरा बदर जालतान मात्र आमी एक करेक्ट पिक्चर हे करया चेडूं म्हाका अशी तशी म्हण. बट कितले हे आमी थिंक केलता ना ऑनलायन इज बेटर ऑप्शन म्हण दिसता म्हाका. वत कितले स्टुडंट्स तुमगेले अंडर शिकता आसाची? बिफोर मॅरेज तितले ब्रांच देखून 1000 एबो आशिल्ले म्हगे लागीं स्टुडंट. नंतर एक गॅप जाले नंतर आतां 50 एबो स्टुडंट्स आसाचे प्रेझेंटली. आतां तुमी आतां शिकयता आसा मस्त स्टुडंट्सांक. तुमकां कसं एक चॅलेंज म्हणून कसं दिसता की ना पेरंट्सा तुकून कसं एक प्रेशर तुमकां स्टुडंट्स म्हळ्यार तुमगेलो कसं एक प्रेशर म्हणून तांणी घाल्लेलें तुमकां केन्ना दिशिल्लें की? म्हळ्यार आमी एक डान्स म्हणटा तेन्ना बेसीक जावन वच्चे. बट आतां पेरंट्साक कशें म्हळ्यार आयल मागीर चेडवाक डान्स परफॉर्मन्स जावका म्हण हांव ताका पुरो अवकाश दिवचे ना. पळया तुमी आयल नंतर इतले स्टेप्सांनी शिकले नंतर हांव ओके म्हण जाल्यार तुमकां हें दिता म्हणगेन म्हळ्यार परफॉर्मन्साक चान्स आनी दिता म्हण सांगून हांव तशें दिलां. म्हळ्यार एका वेळा चेडूं परफेक्शन म्हणगेन जायना, तेका मस्त काल जावंक जाता. म्हळ्यार आतां आमी वरेका डान्स शिकता आसाची ताका हें म्हण स्टॉप एंड म्हणलें ना तशें जावन परफेक्शन ओट्टू परफॉर्मन्साक चान्स दिता आसा स्टुडंटाक. पेरंट्साल प्रेशर आसता बट आमी आमगेले एक रुल्स रेग्युलेशन्स करून
आमी खंयच्याक एक बाद येण्याशी मुखार सरता आसत. म्हणजे बेसिक्स फर्स्ट कॉन्सन्ट्रेट. वय वय बेसिक्स मस्त कॉन्सन्ट्रेट करता ते इम्पॉर्टंट क्लासिकला भितर. आतां कसं म्हणल्यार स्टेज परफॉर्मन्साक प्रिफरन्स चड वय वय प्रॅक्टिसा पशी. प्रॅक्टीस पशी वय त्या खंडीत 100%. तुम्ही आता MA इन सोशियोलॉजी तुम्ही केलेले आसा डिग्री, तशी तुम्ही गेस्ट लेक्चरर जावन आशिल्ली. वय सो तुम्ही एक करियर एक चेंज करता म्हणटाना तुमकां कसं एक कष्ट म्हूण दिशिल्लें की म्हळ्यार ही टीचिंग फील्ड सेम म्हण आशिल्ली तेन्ना म्हाका तितली कश्ट जाय न्ही, बट त्या वेळी खुशी जाता आशिल्लें. बट म्हाका डांस म्हणजे म्हाका चायल्डहूड दाखून एक ड्रीम आशिल्लें दाखून. सो हांव हें करून घेवन फूल टायम आतां प्रोफेशनलिस्ट क्लासिकल डान्सर जावन सोडलें. म्हाका हातूंत एक खुशी मेळटा. म्हळ्यार आमगेले एक संस्थे आमी हें करयत म्हणजे आमकां एक मस्त कसं न्ही स्कोप आसा म्हण म्हाका दिसता तशी. सो तुमकां इश्ट आशिल्लें मीत तें मस्त कश्ट म्हूण दिसता. ना 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 टीचिंग फील्ड कश्ट म्हण दिसना. आतां भरतनाट्यम शिकता जाल्यार खंयचे प्रायेक एक स्टुडंटाक जॉयन जावपाक? ॲक्च्युली 6 years म्हण सांगताची, बट आत्ता चेडूं मस्त स्मार्ट. त्यांनी जोबजे तरेचे त्यांनी डान्स गिन्स करचे स्टार्ट करतात. बट मिगेल हें म्हळ्यार 2.5 वर्सां दाखून चेडूं तेंगेले पेरंट्स जॉयन करा म्हण सांगून आमगे क्लास येतात. हांव सांगता चेडूं इंट्रस्ट असल्यार मात्र घालात तुमी, आनी हांव पळयता तेंकां इंट्रस्ट असल्यार तेणी कंटिन्यू करूं. नाजाल्यार तुमी चिके 6 years वेट करून हें करा. ना चेडूं इंट्रस्ट आसा म्हण तेंगेल प्रेजर चड जालें तेन्ना आनी ते चेड्याक इंट्रस्ट आसा म्हण आमकां कळयलें तेन्ना आमी कंटिन्यू करतात. सो तशी जावन ॲक्च्युली एज 6 years 6 years दाखून स्टार्ट करचें. वय वय आतां एक स्टुडंट तुमगेले एक डान्स क्लासाक जॉयन जाले नंतर ते डान्सा निमित्ती ते एक बिहेवियरान कसं न्ही तुमी चेंज पळयलें की ते एक चेडाक? वय वय मस्त पळयलें आसा. म्हळ्यार एक आसा एक म्हळ्यार डान्स म्हणजे एक डिसिप्लीन. आनी तेणी युनिफॉर्म घालून घेवन येवका, तेच टायमार येवका क्लासाक, प्रॅक्टीस करून घेवन येवका. आनी आमगेले भरतनाट्यम क्लास आशिल्ले खातीर म्हळ्यार क्लासिकल रिलेटेड म्हूण घेवन आमी स्टिकर लावन घेवन येवं म्हणटाची, बँगल्स घालून घेवन येवं म्हणटाची. तशी त्या पुरो तेंगेले चेडूं भितर मस्त चेंजीस आयला. आतां म्हळ्यार तेणी विंगड कडेन आय मीन स्कुलान तोटू त्या पुरो ಕೆಲವು स्कुलांत रिस्ट्रिक्शन आशिल्ली मितीन आमी आमगे डान्स क्लासाक आमी कसने आमगेले मूल कसने म्हणगेन आमी थिंक करून घेवन येवका. आमी खंयचे हेक्क येता आसाची ते थिंक करून घेवन आमी आमगेले वेशभूषण एटलिस्ट तशी आसका म्हणचे हांव चेडूं आमकां केन्ना सांगता आसता. सो पेरंट्सान सांगा मस्त आमगेले चेडूं मागी बँगल्स घालचे डान्स क्लास म्हळ्यार अलर्ट जातात. बँगल्स स्टिकर युनिफॉर्म करेक्ट टायमा येतात म्हणजे ते एक म्हाका मस्त खुशी आसा. म्हळ्यार शिस्त कोण एक आसता. वय वय आनी प्रॅक्टीस म्हणजे एक निरंतरते आशिल्ली दाखून तरी डेली हे टायमार प्रॅक्टीस कर. नेक्स्ट वीक हांव टिचराक इम्प्रेस करता म्हणजे सांग चेडवाल म्हाका ते येवचे दाखून आनी करेक्ट एक डिसिप्लीन एका लायनान वता आसतात. तशी एक चेडूं एक स्टॅमिना चड जाता न्हू? वय म्हळ्यार निरंतर प्रॅक्टीस कंटिन्यू आसता तेन्ना स्टॅमिना चड जाता. आतां आमी तुमकां फुडें सांगिल्लें वरीच 1 म्हयनो प्रॅक्टीस करून आनी नेक्स्ट मंथ चड म्हळ्यार आमकां स्टॅमिना येना. सो आमी स्टॅमिना जावका म्हळ्यार 1 घंटे आमी परफॉर्मन्स दिवंक म्हण 10 minutes आमी परफॉर्मन्स दिवंक म्हळ्यार 1 hour डेली प्रॅक्टीस करता. म्हळ्यार आमी ते लायटाचे ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಜ್ಜೆ ते पूरा स्टॅमिना ऑर्नामेंट्स हेवी मेकअप आसता आमगेले भरतनाट्यम अंत. सो तेंचे पुरो आमी वेट घेवन डान्स परफॉर्मन्स दिवका म्हळ्यार आमकां प्रॅक्टीस एवरीडे मस्ट एंड शूड आसता. तुमी आतां प्रॅक्टीस म्हूण सांगलें. सो एक परफॉर्मन्स दिवपा जाल्यार कितले म्हयने फुडें तुकून तुमी स्टार्ट करपा जाता एक स्टुडंट्सांक म्हळ्यार प्रॅक्टीस? ओके आमी म्हळ्यार फुडें देखून अशी स्टार्ट करता आसतात कंटिन्यू आसता. आयटम्स एक फस्ट श्लोका देखून स्टार्ट करून एक पुष्पांजली श्लोका बेसीक एजा वयर आमी हे करतात. बट एक प्रोग्राम म्हण आशिल्लो तेन्ना आमी ऑफकोर्स 1 month बॅक देखून एक वेळ 4 month बॅक देखून आनी एन्युअल डे आनी आमी स्कूल एन्युअल डे आनी करता जाल्यार 6 month बॅक देखून आमगेले प्रॅक्टीस स्टार्ट जाता. ते डेली आसता. सो तुमी आतां स्टुडंट्स शिकयता आसाची तशी तुमी बरें शिकता आसाची. वय आनी हे TV शोज तुमी मस्त ॲक्टीव आसात तिथे टायम मॅनेजमेंट तुमी कशी करता? टायम मॅनेजमेंट म्हण सांगल्यार इंट्रस्ट वट्टाकाची आनी घरचे जाणाल मस्त सपोर्ट जावंक पडटा. सो ते आमगेले बामणा घरचे देखून आसा आमगेले अम्मा घरचे देखून आसा
आणि 2 आशिल खातीर तेंगेल बी हांव पळोवप पडटा. म्हगेल अम्मा फूल सपोर्ट आनी हे सायड देखून म्हगेल बामण हेका सपोर्ट आशिल्ले खातीर म्हाका ह्या पुरा खर्च जाता आसा. तुम्ही मस्त डान्स कोरियोग्राफी केल्लेले आसा आणि प्रोडक्शन वरे तुम्ही केलें. सो तुमगेले एक फेवरेट डान्स कोरियोग्राफी तुम्ही केलें खंयचे आनी तुमकां एक नांव आयिल्लें खंयचें आसकी? म्हाका शिवनवरस म्हण हांवें रिसेंटली एक 3 इयर्स रिसेंटली म्हळ्यार 3 इयर्स बॅक हांव केल्लेलें. तें म्हाका भारी खुशी आसा. म्हळ्यार एक 1 वराचे नवरसा म्हणटा आसतना शिवाले ते पुरा स्टोरी एक रसाचे घेवन आमी केल्लेलें आसा. तें भारी लायक जालां आनी ठीक फेमस वरे जाला. आणि नेक्स्ट खंयचे आसा? आतां नेक्स्ट प्लॅन पुरा आसा तेजे ಬಗ್ಗೆ चर्चा जाता आसा. म्युझिशियनाला घेवलेला आनी तेजे संगीत संयोजने जावका आनी स्क्रिप्ट रेडी जावका एक कॉन्सेप्ट आसा मात. सो तेका एटलिस्ट 1 इयर 6 मंथ टायम जावकाची. आणि मस्त पुरा तुमकां अवॉर्ड्स बरे मेळ्ळेले आसा. सो तुमकां एक अवॉर्ड तितलेक मेळटना तुमगेलें एक रिएक्शन कसन, प्रतिक्रिया कसन? प्रतिक्रियेक आसन म्हळ्यार एक अवॉर्ड घेतलो कडेन एक जॉब जर एनी चड जाता नेक्स्ट लेवलाक हांव आनी प्रिपेर जावका हें केलेलें कसाने ना. आतां आमकां म्हळ्यार फस्ट हांव सिक्क जाल्यार सिनियर जाल्यार पुरो म्हण सांगता. सिनियर जाल्यार तांकां कसाने ना आनी सिक्का म्हण प्री विद्वत जाल कडेन विद्वत जाल्या नंतर आनी मस्त सिकचें कसा म्हळ्यार एक ओशन अशें वयचें खंयचे फील्ड जाल्यार वयचें. ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಜಲ್ಕುಳೆ ಜಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ನಂತರ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ म्हळ्यार ಸಿಗ್ತಾ वच्चे त्याची निरंतरते कंटिन्यू आसका खंयचे एक फिल्डांत. डान्सा भितर मस्त इम्पॉर्टंट आमी त्या फिल्डान तरी गेल तेन्ना आमकां कसन म्हण कळटा एक्चुली. एक फिल्डान देवेल फुडले स्टेप बाय स्टेप आमकां ते ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा वता. वय तशी आनी नॉलेज पुरा आनी आमगेले प्रयत्न बी मस्त इम्पॉर्टंट जाता तांतू भितर. इंट्रस्ट आसका वट्टाकेंत आनी डान्स म्हळ्यार शक्ती वरका आसकाची. आतां नेक्स्ट 5 इयर्स कसन एक प्लॅन म्हूण आसकी तुमगेल मत्तेंतो हे एक हांव अचीव करता म्हूण तशें कसन आसकी? 5 इयर प्लॅन म्हळ्यार आसा बट प्रेझेंटली 2 days ಅಂತ आमकां गिनीस रेकॉर्ड वचचें आसा पांडिचेरींत 2 days घेन. सो ते जाले नंतर कडेरी नेक्स्ट आमगेले विंगड प्रोडक्शन्स पुरा डान्स भितर एक नृत्य रूपक कडेरी विंगड स्टेटा पुरा वचूंक बीन परफॉर्मन्स दिवका म्हणलेले आनी कडेरी स्टुडंट्स जाले ಒಟ್ಟು परफॉर्मन्स विंगड तेंगेले ಒಟ್ಟು प्रोग्राम्स आनी बूक जाता आसा तेका पुरा आमगे प्रिपरेशन जाता आसा ते पुरा करतात. मेनली म्हळ्यार 2 days ಅಂತ वर्ल्ड रेकॉर्ड वचचें आसा. सो तेका आमी चेडूं आमकां एक ऑलमोस्ट 4 months देखून रेडी करता आसाची. सो ते एक आमकां व्हड चॅलेंजाचे. ताका ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आनी मस्त पुरा तुमकां अवॉर्ड्स मेळ्ळेले आसा. सो तुमगेले प्रतिक्रिया कशें आशिल्ले अवॉर्ड मेळटा? म्हळ्यार म्हगेले ऑल टायम फेवरेट नॅशनल लेवल गोल्ड मेडल मेळ्ळेलें म्हाका 2006 आनी 2005 चेन्नईंत. म्हळ्यार हांव NCCंत आशिल्लें दाखोवन नॅशनल कॅम्प म्हणून जाता आशिल्लें आमी विंगड स्टेटा वचूंक घेन थंय परेडा ಒಟ್ಟು हे कल्चरल एक्टिविटीज बी आसता आशिल्ले. सो तेका आमी परफॉर्मन्स करपा आशिल्ले. थंय टफ कॉम्पिटिशन आसता आशिल्लें. थंय विन जालें तेन्ना आमकां हांव 2 times फर्स्ट कुचपुडी आनी भरतनाट्यम परफॉर्मन्स केल्लेलें. थंय म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळा. ताजे नंतर स्टेट योजनोत्सव कडेरी स्टेट लेवल नाट्य मयुरी अवॉर्ड कडेरी सुमार इतले आनी रिसेंट जावंक घेन साधकीರಿಗೆ सन्मान अवॉर्ड मेळ्ळा. मस्त पुरो आसाचे जाल्यार म्हगेलें फेवरेट म्हळ्यार बेस्ट डान्स टीचर अवॉर्ड नॅशनल लेवल ते मेळ्ळेलें आसा. कडेरी एक 2-4 नॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळात कडेरी आनी मस्त सांगता म्हळ्यार म्हाका कन्फ्युजन जाता आसा. म्हळ्यार कसन म्हळ्यार सुमार इतल्यांत म्हाका इतलें फेवरेट म्हळ्यार नृत्य मयुरी अवॉर्ड एक नॅशनल बेस्ट डान्स टीचर अवॉर्ड. सो माय ऑल टायम फेवरेट हांव सांगीन वरेक नॅशनल गोल्ड मेडल अवॉर्ड मेळ्ळें तें म्हाका भारी खुशी आसा. तुम्ही मिसेस इंडिया कर्नाटका बँगलोर 2022चे रनर अप. सो हे कशें आशिल्लें ते एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें? एक्सपिरियन्स म्हाका नवेची म्हळ्यार हांव फस्ट मिस सुपर मॉम विनर जाली 2018 भितर. थंय रॅम्प वॉक आनी आशिल्लें बट हांव एक क्लासिकल डान्सर जावन हें पुरो म्हाका चिके नवेच आशिल्लें. एक एक्सपिरियन्स जावका म्हणल्यार हांव ऑडिशन दिल्लें बँगलोरांत. थंय ऑडिशन सिलेक्शन जावन कडेन नेक्स्ट फायनल्स ऑगस्टांत जालेले.
थंय सुमार 36 मेंबर्स आशिल्ले पुरा कडेन दाखोवन आयलेले. मस्त टफ कॉम्पिटिशन आसता, म्हळ्यार आमकां शिक्षक कसं एक मेळटा. एक रॅम्प वॉक धरून आमगेले टॅलंट आमी फुडें शिकिल्ली पुरा कशी एक स्पोर्ट्स त्या पुरा आमकां रिक्रिएट करून प्रत्येक आनी आमगेले कसं टॅलंट आसा क्राफ्ट आनी पुरा त्या पुरा आमकां थंय कॉम्पिटिशन ईच एंड 3 days अंत ईच एंड एवरी टायम आमकां कॉम्पिटिशन आसता. म्हळ्यार स्टार्टींग डे दाखोवन आमकां एक कॉम्पिटिशन आसता थंय. एक रॅम्प वॉक जावं त्या पुरा आमकां फुडें ट्रेनींग दितात आमी ते रॅम्प वॉक करता. सो डिफिकल्ट वे आसता आमी शिक्षक वे म्हणटा एक लायक एक्सपिरियन्स. सो एक कसं तुम्ही प्रॅक्टिस कितलं मेन कोर्न असतं एक रॅम्प वॉक आमकां थंय गेलकुळे शिकयता. तेजेकींत पयलीं आमी एक 3-4 months दाखोवन आमी स्टार्ट केलेलें आसता. कसं एक म्हणून सांगलें आमगेलें एक बॉडी स्ट्रक्चर जावं फूड घेवचें हें जावं और आमी टॅलंट शो दिवंक पडटा थंय. कडेरी स्पोर्ट्स खेळचे आमगेलें एक वस्त्र विन्यास म्हणचे वरेक थंय मेन इम्पॉर्टंट जाता. आमकां थंय एक 4-5 रावंड आसता. म्हळ्यार एक अपसायकल आमगेलें ओल्ड सॅरी दाखोवंक घेवन आमी एक कॉर्पोरेट कशी हे ड्रेस करयेता म्हणजे. नेक्स्ट आनी गाऊन एक आसता आनी ट्रेडिशनल लूक एक आसता. सो कडेरी आमगेलें कर्नाटका इल्कल सारीचे तेजे बग्गे एक आसा मिसेस इंडिया कर्नाटका नांव. सो त्या रिलेटेड जाल्लें आसता. कडेरी एंट्री रावंडाक एक ड्रेस आसता. आमकां डिजायनर वरेक आसतात. कडेरी आमगेले ओन क्रिएशन्स आमी कसं थंय प्रेजेंटेशन करतात. आमी एक रॅम्प वॉक करता जाल्यार म्हळ्यार खंयचे टायप आमकां कॉन्फिडन्स मस्त इम्पॉर्टंट जाता. थंय ब्युटी जावं हायट जावं ते सेकेंडरी येता. मेन आमगेलें टॅलंट आनी आमी खंयच्या लेवलार थंय क्वेश्चन्स दिता म्हणचे आन्सर करता म्हणचे मस्त इम्पॉर्टंट जाता. एक लायक वंडरफूल एक्सपिरियन्स म्हाका मिसेस इंडिया कर्नाटका. तुमकां थंय तुका एक पर्सनली कसं एक बेनिफीट जाला म्हळ्यार येता जर्नी चिक्के रेकग्नायज करताची. कडेरी डान्सा ಒಟ್ಟು हेवे एक एक्स्ट्रा म्हाका एक शिक्षक म्हळ्यार मिसेस इंडिया म्हळ्यार ಕೂಡ ಈಜು ಕೂಡ वचूंक ಐ मीन स्विमिंग ड्रेस त्या पुरा कसं नाही ना एज अ मिसेस इंडिया म्हणजे ते नाव हे करता. पण आमकां ट्रेडिशनल विथ आत्ताची अपडेट्स ಒಟ್ಟು कशी आमी ड्रेस फॅशन ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು आमकां एक विवरणें दिवचें तसलें एक लायक शो म्हळ्यार कॉम्पिटिशन. सो आतां हांव सुमार इतले फंक्शनाक पुरा जज जावंक घेवन वता. कडेरी केन्ना कडेन गेस्ट जावन आपयतात आनी सुमार पुरा फिल्माक म्हळ्यार डॉक्युमेंटरी फिल्माक जावं सिरियलाक पुरा ऑफर आयलेलें आसा. बट हे डान्साचे बिजी शेड्युलांत म्हाका त्या चिक्के हांव म्हळ्यार म्हाका टायम थंय 100% दिवचें जाता म्हळ्यार तेन्ना कडेन मात्र हांव वचचें आनी स्पीच दिवचें आपयताची म्हाका. सो तशी पुरा हांव वता आसा लायक हेल्प जाता आसा. ताजे निमित्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसाची. हे एक टीव्ही शोज जावं तुम्ही एक पॅजंट एक शोज हाका पुरो वता तुमगेले एक फॅमिली सपोर्ट लायक आसा. हॉलिडे फुडें अम्मा नानी दिवचे जाल्यार आतां वरेक अम्मा सपोर्ट करता आसा. आमगेले फॅमिली पुरो सपोर्ट करता. हॉलिडे नंतर दिवचें मस्त इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार आमी एक परिसर दाखोवन आनीक परिसर वचचें जाल्यार आमगेलें एटमॉस्फियर आमी ताका एडजस्ट जावचें मस्त कश्ट आसता. बट म्हाका त्या विशयांत हांव लक्की कसं म्हळ्यार म्हगेले बामण मस्त सपोर्ट. तेणी एक जबाबदारी जाल्ले एक पोस्टांत आसा म्हळ्यार प्रति एक पोस्ट कुठे जबाबदारी रिस्पेक्टफूल. बट तेणी आशिल्ले हेका म्हाका सपोर्ट दिवचें तें म्हळ्यार हांव लक्की म्हणून लागता. म्हळ्यार तेंगेले पब्लीक रिलेशनशीपांनी चिके उणें. बट म्हगेले डान्स फिल्डाक पब्लीक जावं सोशल मिडिया भितर हांव एक्टीव आसूंक पडटा केन्ना एक वेळ आनी फंक्शन्स पुरो अटेंड जावंक पडटा. सो तेंगेले हेका हांव हे कोरनाशिची म्हळ्यार कसं नाही तांकां प्रॉब्लम जायनाशी. म्हगेलें प्रोफेशनल कसं म्हगे प्रोफेशन कसं आसा हांव त्या तेंगेले सपोर्टा मूलक हांव घेवन वता आसा. आनी म्हगेले माय जावं मांव जावं फुल्ल सपोर्ट आसाची. फुडें म्हळ्यार तांकां डान्स म्हळ्यार खाली हे करचें परफॉर्मन्स दिवचें म्हण आशिल्लें. कडार वता वता तेंगेले डान्स म्हणचें मस्त सांगता तुवें साधने करचें म्हण. सो तेणी वरेका मस्त सपोर्टीव आसता. हांव एक फुल्ल कसं न्ही अविभक्त कुटुंब म्हणटा नवे म्हळ्यार जॉब हावस करे तेणी डिफरंट प्लेसांत आसाची. बट अशी हे केल्यार आमी कसं न्ही एक पूज जावं कसं न्ही जाल्यार आमी वट्ट जावंक घेवन हे करचें. सो एक लायक फॅमिली मेळ्ळा म्हणजे एक खुशी म्हाका. आनी तुमगे चेडवांक बरे डान्सांत इंट्रस्ट आसा की? वय म्हाका 2 चली चेडवां. आतां म्हगेले मालगड धुव ती
2 वर्ष आशिल्ले देखून तिगेले परफॉर्मन्स फर्स्ट परफॉर्मन्स बेळगांवांत स्टार्ट केल्ली. हांव खंयचेय फोर्स करनी म्हळ्यार घरांत हांव क्लास करता जाल्यार तिगेले ओन इंट्रस्ट अंतू ती सिक्किली. आतां वरेक ती 86 परफॉर्मन्स दिला नॅशनल इंटरनॅशनल. सो तिका आनी मस्त मस्त प्रोग्राम्स पुरो आपयता आसत हांव. बट खंयचेक हांव तिका सपोर्ट करता बट खंयचेक फोर्स करनी. मिगेलदू हांव डान्स फिल्डांत आसा मिगेलदू वरेक तेच म्हणगेन हांव केन्ना तिका तूं हेची कर म्हणना. तिगेले इंट्रस्टार ती डेली 2 hours प्रॅक्टीस करता. सो तशी खंयचे प्रोग्राम आसल्यार वचून आतां रिसेंटली नाट्यप्रिय अवॉर्ड बालनाट्य मयुरी अवॉर्ड तशी पुरो मस्त पुरो घेतिल्लो आसा. आनी एकले सान करता परफॉर्मन्स बट तिका 4 वर्ष ती आतां ती एक 5 अवॉर्डांनी घेतला. फर्स्ट परफॉर्मन्स म्हळ्यार कोविड आशिल्ली तिने ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ आशिल्लें. फर्स्ट परफॉर्मन्स रिसेंटली मैसूरांत दिवन आयला. ती वरेका शिकता आसा. तशी तुम्ही कर्नाटिक म्युझिक ते वरे तुम्ही आता शिकता आसत की वय शिकता आसा. म्हळ्यार हांव सिरसीन तुवें शिकलेची आनी विंगड आमगे बामणाले ट्रान्सफरेबल जॉब जाले खातीर सो म्हाका गेल प्लेस अंतू एक टीचर मेळटा आशिल्लें. प्रेझेंटली हांव उमाकांतराज विदुशी उमाकांतराज हेंगे लागीं कर्नाटक संगीत शिकता आसा. आनी तेजे ಒಟ್ಟು योगा प्रॅक्टिशनर हांव योगा शिकता आसा फिटनेस योगा चंद्रिका राव तेंगेल अंडर हांव शिकता आसा. आता नेक्स्ट आनी खंयचे डान्स फॉर्म शिक्का ना म्युझिक आनी खंयचे कसले शिक्का म्हणून म्हळ्यार डान्स हांव विंगड नवे आयटम्स शिकता आसता. आमगेले टीचर सीमा भागवत जेवन आमगेले प्रेझेंटली रेखा हेगडे लागीं कसले एक आयटम्स म्हाका जावं का खंयचे जावं हांव परफॉर्मन्स वता म्हळ्यार हांव तेगे लागीं वचून शिकूंक हांव परफॉर्मन्स दिता. म्हळ्यार हांव जावन कोरियोग्राफी मस्त केला बट आमगे टीचरा लागीं शिकयलें तेन्ना आमकां ते एक समाधान आनी टीचर ते एक गुरू शिष्य परंपरे म्हण आसता न्हू ते एक मस्त समाधान जाता तांकां पळयलें तेन्ना. म्हळ्यार तुमी मस्त गुरू तुकून वय शिकली ती. सो तूं तांणी तुमकां पळयलें तेन्ना तांगेलें एक रिएक्शन मस्त सपोर्टीव मिगेले सीमा भगवत मॅडम सिरसीच जावं प्रेझेंट टीचर रेखा हेगडे जावं मस्त सपोर्ट. म्हळ्यार कसं नासल्यार आमी कसंत हें करता म्हळ्यार तेणी फुल्ल सपोर्ट. आमी एक कसंत वता प्रोडक्शनांनी करता आतां शिवन वर्स हांव सांगलो तुमकां नेक्स्ट मिगेल प्लॅन विंगड आसा हांव अशी केल्यार अशी केल्यार म्हळ्यार तेणी आमकां लायक कोच आनी हें करतात आनी तेचे तूं वच मुखार वच म्हळ्यार तांकां एक स्टुडंट तेणी परफॉर्मन्स करचें तांकां स्टुडंट परफॉर्मन्स करचें भारी तांकां इश्ट. तुमगेलें एक जर्नी आयकत आसलो मस्त खुशी जाता. थँक्यू सो मच. हांव लास्ट पुरो जनाक हें क्वेश्चन निमगुचे आमगे जनाक तुमगे संदेश कसो आमगेल जनाक म्हळ्यार आज हांव येवन हांगा बशिल्लें एक म्हाका मस्त चड खुशी म्हळ्यार तें एक ऑपॉर्च्युनिटी आमगेले हेजे समाज देखून कसं ना आमी अशें फिल्डाक मस्त सपोर्ट दिया डान्साक. 10 years बॅक कशी आतां ना आतां मस्त पुरा स्कोप पुरा आसा क्लासिकल डान्स जावं खंयचे जावं पुरा जनाक सपोर्ट करा. गोतनाशिल्ला केन्ना एक आर्टिस्ट ते कसं एले मरी काय म्हणटा न्हू तसं पुरा सर्च करून घेवन येवन तांकां एक लायक प्लॅटफॉर्म दिया म्हणून हांव आमगेले समाज बांधव लोकां लागीं रिक्वेस्ट करता हेज मुखांतर आनी आमकां हांगा येवन उलोवन म्हाका एक अनुभव सांगच्याक म्हगेले शॉर्ट जर्नी सांगच्याक अवकाश दिल्ल्याक हांव मस्त आभारी जावन आसा. तुम्ही लायक संदेश दिला तशी आमगेले कार्यक्रमाक आयलेले म्हाका मस्त खुशी जाला. तशी तुमकां अशी यशस्स मेळो म्हूण हांव हारयता. आमगेले कार्यक्रमाक आयलेले अनेक फाटी तुमकां धन्यवाद. खूब धन्यवाद तुमकां वरेकाचे बा मस्त खुशी जाला. तशी आमगेले कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद.